बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. मोगळा बापा दिनवास वाकाणणी आर्गां मोहिमा तुका कित्याक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय आनी ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेवन आमचे पासत तो मेलो पुनरुज्जीवन जालो आनी हें पुनरुज्जीवनपण आयज आमी संभ्रमता. हाचो परिणाम आमचेर घडलेलो आसा. हाका लागून आमी तुवें येवजिलां ते प्रमाणे जेजूक एकवटून आमी ताचे सवें पुनरुज्जीवन जालेलीं आसा. आमी जिवीत जियेता तें आमचें न्हय, तें जेजूचें. आनी तुवें ही नवी रचना घडून हाडलें. जेजू, दर दिसा तुजें आपोवणें आमी पत्करलेलें आसा. तूं आमचे सवें सदांच आसाय आनी तूं आमकां आपयताय तुजे सवें रिगून रावच्याक. तूं आमचे सवें सदांच आसाय रिगून, कित्याक आमी तर सुस्कार घेना जाल्यार आमी मोत्तेल्या. हो सुस्कार आमी घेना, तूंच आमचे सवें तो घेताय, आमकां दिताय आनी तूं आमकां ह्या आपोवणी दिताय तुजे सवें हे परी रिगून रावच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत आमी आतां तुका चिटकोन रावता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें उतर आमी पाळया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयसर तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता आनी सुस्कार आमी तकलेसान पांय मेरेन भायर सोडटा. तर आमी जेजून भरोन येता. जेजू जिवीत जावन आसा, कित्याक सुस्कारांतल्यान आमी जिवीत अणभवता, जियेता. तर आमी जेजून भरोन येता आनी जेजू सवें आमचे सगळे हात इतलें ताका समर्पून ताचे ताब्यांत करून ताणें आमचे पासत हो मोग दाखयलेलो आसा. ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारच्याक आनी पातका विण आमचें जिवीत जियोवच्याक आपलेपणांतली आमी भायर सरोन ताच्या देवपणांत आमी आतां प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत सारता. हे पुनरुज्जीवन जिवीत जेजूचें आमचें सवें आमी अणभवून आमी ताचें सवें पुनरुज्जीवन जावन जियेता. केदें व्हडलें भाग हें आमकां. तर प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी भरोन आयलीं. आमी भरून आयल्यान तर आमी सगळें ताका समर्पीत रावया. पाक्योन फ्रांसीस शावेर आनी सगळे सांत भोग प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आपलेपण ताचें आसलेलें आनी देवपण आसा तें सगळें तें जेजूच्या नांवान जेजूचेर धरून तातूंतली तांकां सुटका मेळोवन जेजूच्या जिवितांत ते बूड मारून आपलें जिवीत सारताले आनी जेजूचें खेरीतपण ते जियेताले. तर ह्या वेळार आमी तांचे भाशेन आमचें खेरीतपण जेजू सवें जियोया. तोच पुनरुज्जीवन जेजू प्रत्येक सुस्कारांत आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता, कित्याक तो आमचे भितरूच आसा. पूण ह्या सुस्कारांतल्यान आमकां ही संदी मेळटा, तो जो आमचे भितर आसा ताका एकवटोन, न्हय आपलेपणाक एकवटोन पूण ताका एकवटोन ताचें जिवीत आमचें सवें अदीक घडोवन येवच्याक. आनी हे पुरी ताचे सवें रिगून रावतना आनी तो आमचे सवें रिगून रावतना आमी जो बावतिस्ताचो मनोभव पत्करून जिवया.
प्रत्येक सुस्कार जेन्ना आमी ताचे सवे रिगून रावता तेन्ना आमी उणी जायत वचोंक जाय. तो वाडत वता तेन्ना तो आमचे सवे रिगून रावता तेन्ना तो वाडत वचोंक जाय. ही परी आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमी ताचे एकवटांत खोलायेन सारया. आनी ही बरी सादता आसतना तो वाडत वेता, हांव उणो जायत वेता. हें तो घडोवन हाडटा. आमी फकत ताका सहकार करता, फकत ताका आमी आमचें जिवीत दिता आनी पूर्णपणे ताचे कृपेच्या आदारानूच आमी तें दीत रावया. तर आमी चाकरां. हांव चाकर म्हणून सुस्कार भायर सुटना हे परी ताचे सवे रिगून रावता आनी तो म्हजे सवे रिगून रावता तेन्ना जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणे म्हणून हांव वो मनोबूत करून जेजूच्या सांगाता ताचे खेरीतपण म्हजे सवे हांव जियेतां. हांव कोण तो हांव जाणा. दर दिसा हांवच तो सगळो वावर कोत्ता, कितें करूंक जाय तें हें म्हजें कार्य. सगळ्यांचें तेच परी कार्य आसा, पूण तें आमचे वस्तुंकी जेजूच्या एकवटान आमी तो वावर कोत्ता, ते परी आमी जियेता. हांगसरूच आसा तें. तर प्रत्येक सुस्कार भायर सुटना आमी आमच्या आपलेपणाक मोरया आनी जेजू सगळें पुनर्जीवन जावन ताच्या जिवितान भितरल्यान सान आमचें जिवीत जियोंक लागया. भायल्यान सान न्हय, पूण ताचे भितरल्यान सान. कुडीच्या पावंड्यार न्हय, मनाच्या पावंड्यार न्हय, आत्म्याच्या पावंड्यार. हें सगळीं ओलांडून हे खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या सांगाता, जेजू बरोबर आमचें जिवीत जें आसा तें अदीक खोलायेन जिवया. वय जेजू जो आमचें सगळें आसा तो बापाक एकवटून आसा. सो हांव बापाक वळखता आनी बाप म्हाका वळखता, तसो हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवन जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत भितरल्यान सान खोलायेन जिवया. हें सगळें बापान जेजू सगळें घडोवन हाडलेलें आसा, कित्याक जेजू सदांच खालती आनी विस्वाशी रावलो बापाक. म्हजी अपुरबाय सुपूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण अशें ताणें म्हणलें. ताचें आयकात. वय जेजू तुका एकवटान रावता आसतना तूं आमकां कशे भशेन भितरल्यान सान तुज्या अंतस्करणांतल्यान आत्म्याच्या पावंड्यार सान पवित्र आत्मो बापाक मागणी उबारतालो. आतव्या बासांनी सुस्कार आनी आस्कारान तूं त्याच मागण्यार आतां तूं म्हाकाय भाग घेवंक संदी दिताय आनी हांव ती पद करून तेच भशेन मागण्यांत रावता. आनी हे परी तुका एकवटान जियेतना म्हजें जिवीत सगळेंच तुजेच सगळें दवरून आतां तुज्या नांवांत म्हजें जिवीत हांव जियेतां जेजू.
प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तूं म्हजे सवे रिगून रावताय आनी हांव तुजे सवे रिगून रावतां. प्रत्येक तुज्या सुस्कारांत तुज्या नांवांत हांव जियेतां. जे म्हणून सुस्कार भितर घेता, जू म्हणून सुस्कार भायर सोडून तुज्या नांवांत प्रत्येक सुस्कारांत समर्पूण तुज्या एकवटान म्हजें जिवीत तुजे कृपेच्या आदारान सादतां. आनी हे परी तुजे सवेन जियेतना फकत तुजें जिवीत जें तूं जियेलोय आनी आमी तें तेर्सांतल्यान नियाळटा तें आतां आमी पोत करून तुज्या सांगात तें सादता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोदपांता देवाक सुरपुदिदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारिथान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सुरपुदिदार देवाच्या उजव्याक बसला. तो इंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. बावार्द बोरवासो प्रितीमोग ह्या 3 गुणांनी खोलायेन जेजू आमचे सगळे आसा ताका बूड मारून आमचें जिवीत सारूंक सायबीण मांय कडेन, बागेवन फ्रांसिसा कडेन, बागेवन तिनासा कडेन, बागेवन जुजेवा कडेन आनी सगल्या संतां भक्त कडेन मागया. आमचे बाप्पा सुरकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, चिराज आमकां येवनची कुशी सुरगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जजम खांदी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरेले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्रे मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापया खातीर विनंती कोरात आमच्या म्हणून छोडार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरेले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्रे मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापया खातीर विनंती कोरात आमच्या म्हणून छोडार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरेले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्रे मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापया खातीर विनंती कोरात आमच्या म्हणून छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारे गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोडू पुरबायचे सर्वीस तुजे सोबे आसा. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें कुस्वात आसलें बाटकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोडली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, उस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर पेल्या नोकरान दुर्बलपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीच स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणीत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइसेसाची सुमूर्ती पोरवणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलाक व्हेलो. 5वो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्या मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूची आपरकोटणी. जो हांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले.
तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाचे बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो. देवाक दिन वासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रोगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोरनीर गळटले रक्ताचे दाट थेंबे वरीन जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्यां सुशी उठून ये जाल्यार ते खंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचें जेरपण मारूंक लायलें. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्यो 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक धरून राजनिवासान व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दीत ताच्या मुखार दिमी म्हणून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा नोमान तुका. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मुळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जागेचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. 5वो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोडटा. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरली ती स्वात पळयात. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत सोडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुतांचो इतिहास 2:2. ओवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजी धुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तूंनी भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. 5वो ओर्काचो मिस्तेर आंखवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोरडान न्हेसली एक बायल
चे पांयांत ओळा आसलो चोंदरी मातचे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट आमचे बाप्पा सुरगींचे आजचे नाम पवित्र जावचे राज आमकां येवनची कशी सुरगा जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां त्रयणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरी कुरपेन बोलेले सर्वीस पुढचे ठांय आसा उस्त्रा मदें सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये पप्यांक खातीर उलती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार मेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उजांतली वर्सुका सुकल्या आत्म्यांक बूक करून चड करता सोल्यांक नोमान राणी एका कुळची माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळची नदर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये ह्या परतेसो उपरांत पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां शासनाचे सुखाचो मुकुट मेळ्ळो भाग्यवंती आंकवार मरचे बो पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसायलेली आसा ती आमकां बेळोची कोर म्हणून मागता हांव त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास खोरे बो आंकवारी मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतले तुजे गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून पात येवन ह्या बोरमाशेर हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखी व्हरून हे देवाचे पुताची माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कोर आमेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक साकुरणेची ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेची पिणके ताची दोया आपल्या पावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पटा येता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटता इनोळक्यांक खूब सुबारता बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणींनी मुत्ता ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान बुडीन भावनो जेजूच्या जिवितान आमी बूड मारून तो आमचे सगळे आसा ताका आमी एकवटून आतां हो वेळ जाल्लो आसा आतां तो आमकां ताच्या जिवितान थिरावंक येता मिसाच्या बलिदानांत आनी आतां आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया तुमची सगळी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी तिनसां आसा ती मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान पूर्णपणे भाग घेवया
हांव पुनर्जीवन जाला आनी आतांय तुज्या सांगाता हांव आसा. म्हजे तुजो आत तुवें दवरलाय. बहुत विचित्र तुजी जाणवाय सर्वेस्पराक जोय. सुम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो समारंभ तर आतां आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. सगळीं तुमची इंतसां मागणी मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खरी इंतसां आसा ती मनांत दवरून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. आमच्या पातकाचें दूख धरून देवाचें भोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपोदिदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच मारया सगळ्या दुतांक भक्तांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सुरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. सुम्याक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, सुम्याक काकूत कर. मोहिमा देवाक तूं सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपोदिदाद देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका नासता चोर आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा, देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुरवंडारा तुज्या एकल्याच पुता वरवीं मरणाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सुरकेचो दारवंटो आमकां उगडलोय. ताच्या जैतिवंत पुनर्जीवनपणाची भक्तीन आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जोवान स्नान परगटलें तेथून थावन गालिलियाक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तें तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवाचे पदवे खाल आसलेल्यांक बरी केली कित्याक देव ताचे सवें आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकळून ताणें ताका जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जीवन केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगळ्या लोकांक न्हय पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गोवायांक. आमीच ते गोवाय. तो मेलेल्यांतलो जिवंत जातोच ताचे बरोबर जेवल्याव आनी पियेल्याव ते. जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मुन्सिपाल आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या.
ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोक्षणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतर हें शेवटका आमचो जबाब सर्वेस्परान घडडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाचे पुतां दुवांनी म्हणचे ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्परान दिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या आतां जैत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्ती कोत्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराचीं कोत्तुत्वां वर्णितलो. सर्वेस्परान दिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. भाग्यवंत पावलून कोलोस्करांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय सरकार क्रिस्त देवाचे उजव्याक बसलेलो आसा. तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमी वांटो आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढराचो ओम जालो. दोबाच्यान सर्वेस्पराकी परब समरुंबिया. सर्वेस्पराक जय. सर्पोदितात देव तुजें शुभ वर्तमान फावो ते परी परगटचे खातीर म्हजें काळीज आनी म्हजें ओंठ निर्मळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जो पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदेलाची मारिया भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें सोमावती वेली फातर काडलेली देखून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय जावन वचून तिणें म्हणलें, सोम्यांक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिश्या बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वडोवंक घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओली सरशी न्हय पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तो शिश भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तो मेल्ल्यान तो जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकळो आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हजे भयणीन आनी भावनो, देवान
सगळें सारकें रचलेलें आसा आनी ताची येवजणे प्रमाणे तर आमी ताका सहकार करून झेल्ले आसल्या जाल्यार आमचें जिवीत वेगळेंच आसतलें आसलें. तरी पूण ज्या प्रमाणे आमी आपलेपणान संवसारी वस्तूंनी ह्या राठवडींनी आमचें जिवीत सादता आनी आमी तितूरूच गोवन आसा. पूण ताणें आमकां तातूंतली सुटका दिल्या. ताणें कितें केलां? आमी सगळीं जाणां सुस्कारान देवा सारकीं जाता न्हय. आनी हो सुस्कार जेजू जावन आसा. तो आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे भितर आसा. हें ताणें घडोवन हाडलां. मनशाक कूड आतां नवे तरेन जियोंक लागला. आपणाचे वस्तूंकी न्हय पूण देवान मागलेल्या जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत जियोंक ताणें हें घडोवन हाडलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावानो, आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करया. आनी पेद्रून आमकां सांगलां वय जेजू कोण पळय तो. आनी पावलू आमकां मागीर सांगता कशे भाशेन जेजू सगळें आमचें जिवीत लिपोवन आसा आनी ताचे बरोबर आमी पुनर्जिवन जाल्लीं आसा. वय हें सगळें फकत आमी भावार्थान समजूंक जाता, अणभवूंक जाता. तें आमकां तिसऱ्या वाचपान मेळटा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, आमी ही कृपा मागया आमकां हो भावार्थ दिवच्याक, जेजू जो आमचे भितर आसा ताका एकवटून रावच्याक आनी ताका आमी सहकार करच्याक आमच्या तोंडांतल्यान, मनांतल्यान आनी हातांतल्यान आनी पांयांतल्यान ताचो कार्य फुडें व्हरूंक. जशे भाशेन संत भक्तांनी हे भाशेन आपलें जिवीत सारलें, हो एक नमुनो आसा आमकां बागेवन फ्रांसीस शेवेराचो. तो तर आपलें जिवीत आपणाक जाय पळय तशें झेल्लो जाल्यार ताका कोणूच वखद नासलो. थोडो वेळ कोण वखदलो मागीर जालें काबार. पूण आतां पर्यंत ताका आमी वळखता कित्याक लागून? जेजू ताचे सगळें वावुरलो म्हणून. आनी जेजू ताचे सगळें आजुनूय वावुरता. आनी हें मनांत धरया. ही कृपा आमी मागया ह्या मिसांतल्यान. सतमानता देवाक, सुरपुदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच प्रतकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सुरपुदिदार देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, थोडी मागणी आतां आमी देवा बापा मुखार मांडया. पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून जेसून आमकां नवे जिविताचो बोरमासो उदेसो केलो. भावार्थीची यात्रा चलतना एका मेकाच्या सांगातान आनी सहभागिलेपणान फुडें वचून जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक ही मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी आनी पाद्रींनी आपलें गवळीक कार्य मनशां मदें पाळतना आनी जियेतना आपूण जिवंत जेजूचे जिवे गोवाय जावन
निराशी जाल्ल्या मुनीसकुळाक ताणें बोरवांशाची दिवटी पेटयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्लभ आनी गरजेक सांपडलेल्यांचो बोरवांचो निसणटणांक न्हय पावोवंक, पूण पोरजेक बऱ्याक पडटात तसले कायदे निर्माण करून पोरजेक खोरी आनी तोखता तसली खुशालकाय हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाच्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी क्रिस्ती बावडत्यांनी जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं नव्यान जिविताचें देणें फावो जालां म्हूण मानून घेवंक आनी आमच्या पवित्र स्नानांच्यो भासावणी आमी आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबाच्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पुनर्जिवंत जेजूचे मिशनरी पाटलावदार आमी तर आमच्या घराब्यांत, समुदायांत, फिरगोजेंत, वावराच्या जाग्यार आनी समाजांत जेजूची आमी जिवाळ परगटणारां जावंक आनी निराशीपणांक सांपडलेल्यांक आमी एक बोरवांशाची दिवटी पेटोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबाच्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत. आमची खाजगी मागणी देवा बापा मुखार मांडया. भोव मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय आनी खुर्सा मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं ताका आमचो सुरवंडार केलोय. पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो आमी जियेतना आनी आडकोळींक आमी सांपडल्या तेन्ना जिवंत जेजूच्या बोडान बोरवांशाचीं पावलां मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या सृष्टीना आमी तुका दिनवासांच्यो दारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणेच्या सासणाक देवाक चोय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सोंब्याचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका सोरांचे कुणे वरवीं आमी ताचे देव संबंद वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या सृष्टीना आमी तुका दिनवासांच्यो दारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणेच्या सासणाक देवाय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका निथळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्यांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या आदवाक सुरूस भरून मानून घेवंक.
सर्वेस्पर आमचे मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोसण घेवन वाडत वेता हें मनांत धरून पास्क परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी तें आमी तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदिदारान सुरकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वाडत्या दोबांजान करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणेन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगलो संवसार आनी सुर्गींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उंसर्गेन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवेन येता तुका जय, उंसर्गेन तुका. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे वांगडा साक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर उमथा, तुजें पुनर्जीवणपण आमी परगुट्टा, तुज्या येणाक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणणी सोडूंची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान फाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरझडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मादी देवाची माये सांगातीचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दवरून दूतान सुरकान तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपददार बापा, सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें आमी मागणें सदांच म्हणटा. पूण आमचो भावार्थ अदीक खोलायेन आमी जिवच्याक आतां आमी सगळी आमची मागणी ते मनांत दवरया. सगळ्या मनशां कडेन पासून आमी मागया आनी म्हणया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवट हो गिराय आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्राणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. देव दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी.
सुरकेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणार जुगिस्ताचे येड्यांक आमी बोरवशान उतरकता तर आमकां चिवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोन चोराकांतांतली वाटाय आजवटी पळयत मोमा तुजे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म दितांक म्हणे आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजी खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं जेजूक एकवटोन एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळलो म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येवून मागता म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सृश्टीलो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन सर्वेस्परा आमी तोंडान सेवलांत तें सुरकीचें जेवण नितळ काळजान आमी सांबाळचें कोर आनी ह्या जिवितान मेळ्ळां तें देणें सासणीक जिविताक आमकां उपकारूं क्रिस्ताचो आमच्या पास्का मेंढऱ्यांचो ओम जालो देखून खऱ्या मनाचो आनी स्वताचो फूग नासलोलो उंडो घेवन ही परब पाडुया सर्वेस्पराक जय सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवीं केल्याय ही नवी जीण मोवाळ्यान राख सांबाळ आनी वाडोय आनी जेजू बरोबर मोमेमोद पुनर्जीवन भरण्याच्या प्रकाशान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता चुपता जेजूचे नांवेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सुरपदी देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आमकां धाडटा जय जय सर्वेस्पराक देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक